सध्या न्ही फेरीबोटचे बुडलेले ते सध्या ते घटना घडलेल्या कुसबुस चालू हा कुजबूज चालू आसा. ओके, कितें आसा खबर आसा, तुमी आतां फाटल्यान ते फेरीबोटी पळयल्या, आमी मुद्दम फेरीबोटी कित्याक दाखोवपाक गेल्या. हे दिसांनी न्ही फेरीबोटीची चड कंप्लेन येता. एक बुडोवन पडली, एक जळून गेली, केन्ना तेंचे फुडलो पाट आसता तो तुटून पडटा. म्हणजे सरकाराचे मिनिस्टराचे जो मिनिस्टर आहा सांग्याचो आमदार आनी मिनिस्टर जाला पळय फेरीबोटीक लागून, तेजे थंयसर लक्षच ना कशें दिसता. फेरीबोटान लोक मदीं उदकान इतल्या खोल उदकान स्कुटरी म्हणनाका, कार म्हणनाका, हे सगळे घेवन आसता. जीवन तेंचे त्या फेरीबोटीचेर आसा. वयर देव आनी सकयल फेरीबोट म्हणून. ती फेरीबोट जर बरोबर ना जाल्यार लोकांक इतल्या लोकांक तुमी मारूंक जाय. एक एक फावटी तुमी चोडना, तुमकां खबर आसा न्ही, एक एक फावटी कांय न्हू म्हटल्यार 70-80 लोक आसता. वयल्यान तेतून स्कुटर, तेतून कार, 5-5, 6 कारी आसता. इतल्या लोकांचें जीवन तुमी बरबाद करता अशें दिसता. म्हणजे मिनिस्टर म्हणटा ना रिपेर करूंक जाय. कितलीं वर्सां पासून ती फेरीबोट आसता, तेंकां रिपेर करप ना, ऑयल घालप ना, तेंचे सारके कामां करप ना. आसा म्हणजे चलता म्हणजे चलता. म्हणजे एक बरोबर मागीर येद्दो व्हडलो आजेचो बोटो तयार करपाक लागून सगळी तयारी आसता. लोकांच्या जिवनाशी खेळटा अशें आमकां दिसता. लोकांच्या जिवनाशी हे फेरीबोट पळय दवरल्या, मिनिस्टराचेर लक्ष नासल्या कारणान हे अशें जाता. पळय फेरीबोटीन जो कॅप्टन आसता, फेरीबोट चलोवपी, तेजेय तितून लक्ष दवरप तेका चड गरजेचं आसा. कित्याक तेका तेजी माहिती आसता आनी तेणें तें पळोवपाचें आसा. आमी मिनिस्टराकूच हें म्हणिना, आमी ते तेकाय म्हणटा की बाबा तूं हें सगळें पळोवपाक जाय. आज पळय तेका आनी एकदां पळयलें तो फुडलो पाठक आसता पळय तो सुटून पडलो. तेंच्यांनी आतां ऑलरेडी हेजेर हाडला. पयलीं कोण तरी ते हातीन अशें करून वयर काडटाले, सकयल देंवयता ते. आतां बटन मारलो की चर्र करून तो सकयल देंवता. पण तो जर सुटून पडलो मदले हेजेर भरलेल्या उदकान मद्दी सारको, जाल्यार तेका नुकसान कोणाचें? लोकांचें नुकसान जातलें. सरकार म्हणटलो तांकां लाख दिता, 2 लाख दिता, काबार करता. तेंची फॅमिलीन कोणा कडेन पळोवपाचें? तोच जोडपी आसलो, तोच तांकां फुडार पळोवपा आसलें. जेंची ल्हान भुरगीं आसतलीं, बापायक घरा कडेन वाट पळयता आसतली, आवयक घरा कडेन वाट पळयताले, असल्यांक सगळ्यांक तुमी बुडोवन मारपाचें चिंतता. खरें म्हणलें जाल्यार सगळे तेजे मेंटेनन्स पळोवपाचें चड गरजेचें आसा. मिनिस्टरान जातीन वचून आतां पळोवपाची. हालींच्या हालीं कितल्यो केशी जाल्यो फेरीबोटीच्यो केशी जाल्यो कितल्यो. लक्ष नासलेल्या भशेन जालें. आमचे मागणे आसा की लोकांच्या भवित्याशी तुमी खेळो नाका. कितें आसा ती सगळे चेकींग करा, बरे भशेन करा. थोड्या जाग्यार ते फेरीबोट आसा, सगळ्या कडेन पळोवना. ब्रीज बांदपाचो प्रयत्न करा, ज्याची हे कमी आसा तसो तुमी ब्रीज बांदपाचो प्रयत्न करपाक जाय. एटलिस्ट स्कुटर तरी व्हरपाक लागून तसो तरी ब्रीज बांदपाक जाय की स्कुटरवाल्यांची तरी हे करपाक चिंतपाक जाय. तेंय तुमच्यान करूंक जायना. लोक व्हडले व्हडले ब्रीज मागूंक सोदिना, कारण आसा तेका. लोकांक आमचे आतां तुमकां दिवाडेचे बी लोकांक ब्रीज नाका, कारण की भायले लोक येवन थंयसर ट्रेसपास जाताले, घरान चोरी जाताली. थंय सिनियर सिटीजन आहा, तेंचे भुरगे तेंचे भायर आसतात आनी ती हांगासर आसा. कित्याक सरकाराचेर तेजें लक्ष ना म्हणून ते लोक आपलो गांव पिड्ड्यार जावंक जायना म्हणून दिना. चोडणाय तशेंच म्हणटा, भायले लोक आमच्या गांवांत नाका, दिवाडे तशेंच म्हणटा आमकां गांवांत नाका आनी म्हणून तांकां ब्रीज नाका. पण फेरीबोट तरी बरी करा तुमी न्हू. लोकांक सगळ्या बाबतींत तुमी सरकारान पळोवपाची गरज आसा. टॅक्स सगळो लोक भरता आनी फ्री तुमी दिता म्हणून व्हडले आसमानाक तुमी हात लावंक ना, तुमी स्वर्गाक हात लावंक ना. तुमी खरें म्हणलें जाल्यार पळोवपाची चड गरज. आमचे मागणे आसा. सध्या फेरीबोटीचे आसता न्ही, कितें खूब धांदळ जाता. कितें लोक थंयचे आजून भायर सरोंक नासता तरी हांगाचेर भितर गाडी काडटा. तुमकां दिसना थंय कोण सेक्युरिटी ना, कोण तरी ऑफिसर धरचो, तो मेंटेन करचो क्रावड. पळय कितें आसा, फेरीबोटीन भितर सरप, गडबडीन भितर सरता, भायर सरप, गडबडीन भायर सरता. ते लोकांचे हितून हें आसा की लोकांनी चिंतूंक जाय आपूण सेफ्टी कसो रावतलो आनी कशा रितीने भायर सरतलो. एक दुसऱ्याक आजून तरी अशी घटना घडोवंक ना की एक दुसऱ्याक माल लागलो सुद्दां जाल्यार मातसो एक दुसऱ्याक कॉम्प्रोमायज जाता. थंय कोण तरी आसूंक जाय आनी शिस्तीन लोकांनी भायर सुद्दां. ते लोकांचेर अवलंबून आसा की बात. तुमकां खबर आसा ह्या फेरीबोटीन भायले लोक टुरिस्ट पळय येता. तुमी पळयलें न्ही बोटीन कशें मुद्दम उमेदीन भायर सरोन भोंवपाक बी सोदता. तशी हे फेरीबोटीन सुद्दां न्ही टुरिस्ट बी लोक आसा, मुद्दम फेरीबोटीन रावले की ते फोटो काडटात, मजा करतात. लोकांक उमेद आसता की गोंयान आमचे ही फेरीबोट आसा आनी हितून आमकां भोंवपाक मेळटा म्हणून. टुरिस्ट लोक मुद्दम
वयतात तितून. म्हणूनच आमचें म्हणणें आसा की फेरीबोटाची मेंटेनन्स जावप गरज आसा, फेरीबोटाची देखरेख जावप गरज आसा. लोकांक जी सुविधा बरी जातली ते मदले मदीं वचून फेरीबोट अचानक जर अशें जावप जाल्यार हो खरें म्हणजे जाल्यार बदनाम आमी गोंयकाराच जातली की गोवा में गया था और फेरीबोट में डूब के मर गया म्हणून. हे जावपाक दिवपाचें न्हू. सरकारा कडेन ज्याच्या कडेन हे खातें आसा तेणें लक्ष दवरप चड गरजेचें आसा. खातें सांबाळूंक कळना जाल्यार रिजायन जावपाचें, दुसऱ्या कोणाक दिवपाचें. कित्याक 8 जण एक्स्ट्रा येयल्लेच आसा न्हू, तेंच्या हड्ड्यार मारपाचें आनी आपूण तरी सुशेग घेवपाचो असलें आमकां दिसता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.